रिजर्वेशनाची गरज आसा कितें? नाही रिजर्वेशन हो त्या त्या समाजाचो हक्क आसा आणि तो हक्क तांकां मेळपाकच जाय, हातून कांयच दुमत ना. पूण भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशनाच्या फुडें पलीकडे गेल्या. आमी गेल्या इलेक्शनाक रिजर्वेशन जावन जावन कितले जातले? 10%, 12%, म्हणजे 4 सीट जातले. 4 आमचे एसटी बांधवांक सीट मेळटले. भारतीय जनता पार्टीन ताच्या फुडें वचून 6 एसटी कॅन्डिडेट गेले इलेक्शनाक घाल्ले, तातूंतले 4 एसटी कॅन्डिडेट आमचे जिखले. सो भारतीय जनता पार्टीक रिजर्वेशन बी कांय पळयना. आमी आमच्या एसटी बांधवांक न्याय हो दितलेच, सगळे समाजाक न्याय दितले. सो रिजर्वेशन जावं ना जावं तुमी न्याय दितले? रिजर्वेशन जातलेच, पण आमी भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशनाचे पलीकडे आमी चिंतता. पूण तरी पूण ते म्हणटा जावंकूच जाय म्हणटा आमी. तुमी वयल्यान तुमी बरी खबर दी. आमी म्हणटा जावंकूंक जाय आनी जातलेंच, रिजर्वेशनय जातलेंच. म्हणून रिजर्वेशनाच्या पलीकडे चिंतपी भारतीय जनता पार्टी आसा. 4 न्ही 6 एसटी कॅन्डिडेट आमी दिल्ले गेल्या इलेक्शनाक. आमी रिजर्वेशनाच्या फुडें चिंतता. सो तुमी तुजें म्हणप आसा की 4 म्हणून चिंतनाकात, बीजेपी तेच्या फुडल्या चिंतता. आमी ऑलरेडी केले ना रे गेल्या इलेक्शनाक, आनी आमचे 4 आमचे जिखूनय येयले. सो बीजेपीक वेदर रिजर्वेशन जावं जायनाका तुमी तेच्या चड दितले? आमी समाजाक न्याय दिवपाक आमी बांदील आसात ना रे, कटिबद्ध आसा. वी आर कमिटेड टू दॅट. आमी त्याच दिशेन काम करता. कवडेन उटा रॅलीक एक स्टेटमेंट केलेलो आसा की सरकारान इतली वर्सां जाली हो डिले कित्याक जालो रिजर्वेशनाचो, जो 14 दिसांनी जावंक शकता म्हणून ना. कितें तरी सेन्ससाचो इशू आशिल्लो म्हणून तो 2011 जावं नाशिल्लो. 2009 डिलिमिटेशन जेन्ना जालें तेन्ना जावं नाशिल्लें. 2012 पर्यंत काँग्रेसी सरकार आशिल्लें, ताणें तें कांयच हातान मनार कांयच घेवना. तांकां पडिल्लेंय नाशिल्लें आनी लोकांनी तांकां दोरोय जिखयलो. पूण ताजे नंतर हो विशय आमी घेतलो. जरी ताका डिले जाले आसत बसून, हांव नको ताका कित्याक लागून जालें इतलें कितें जालें, पूण डेफिनेटली मार्गाक भारतीय जनता पार्टीनच मार्गाक लायला. दोतोर प्रमोद सावंत, अमितजी शाह, नरेंद्रजी मोदी, रामू नायक हांणीच हो विशय, आमचे गोविंद बाब आसत, गणेश बाबू आसतलो, रमेश बाब आसतले, आमचे बाकीचे सगळे एसटीचे आमचे सगळे लिडर्स आसतले, नेते आसतले, आनी सगळो विशय लावन धरून तो गोंयच्या लेजिस्लेटिवानूय ताजें रेजोल्युशन घेतलें. ताजे नंतर तो विशय लोकसभेन पावलो. लोकसभेन हांव परत एकदां तुमकां मुद्दम जावन याद करता, हो काँग्रेसीन म्हणजे त्या वेळाचो स्पिकर, म्हणजे पयर जेन्ना लोकसभेन पास जातालो तेन्ना स्पिकरान सांगलें हो गोंयच्या एसटी बांधवाच्या रिजर्वेशनाचो प्रश्न आसा, पूण काँग्रेसीन तो कसो धाडपाक दिलो ना. एक हांव नको, तांचे तर वेगळे तर्क आसतले, तांकां आतांय बी कानार मनार घेवना. तो काँग्रेसीन हो एसटी बांधवां खातीर केन्नाच करूं ना. आनी एसटी बांधवां खातीर जर कितें केलां जाल्यार तें भारतीय जनता पार्टीन केलां. हाजे पयलीं जे पळय 27% रिजर्वेशन आशिल्लें ओबीसीचें तेंय भारतीय जनता पार्टीन केलें. आयज तुमचोच आमदार इशू काडटा हो. ताका खबर नासलें, म्हाकाय खबर ना. तुमच्या आमदाराक खबर ना? हांव नको ताका ताणें कितें म्हणलां आनी ताणें कितें ताजी माहिती कितें आसा. डेफिनेटली हो मार्गाक लायला, हो भारतीय जनता पार्टीनच मार्गाक लायला. जातलोय बी भारतीय जनता पार्टीच्याच कार्यवळी आसा पळय तेन्नाच जातलो. आनी जातलोय जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरा खातीरच जातलो. आयज असो एक स्टेटमेंट केला की सायडीच्यान जे जल्ले भोंवता तेंचे आयकोचें म्हणून मुख्यमंत्री एक स्टेटमेंट केला ताणें. कोणें केला हांव नको. गोविंद ना हे जाल्यार जल्ल्याचें खूब हें जाता. काल सुप्रीम कोर्टानी पयलीं म्हणलें, त्यानंतर काय हायकोर्टानूय कितें तरी म्हणलां 3 जल्ले म्हळ्यार हॉटेलां हे जल्ले मागीर इन ट्रेंड आसतलो. पण तुमचा आमदारूच म्हणटा न्हू जल्ल्यांचें आयकोचें म्हणून. म्हाकाय कांय खबर ना ताजें कितें ताजो रोख खंय आसा ते ताका विचारचें. पूण ही टिका तुमचा आमदार करता तेन्ना कितले पर्यंत सारकें आसा? कसली टिका डिले केला टिका म्हणून पळयता. सी दिसर ताणें आपलें मत उक्तायलां, ताकाय हक्क आसतलो मत उक्तावपाचें. ताणें कितें ताका विचारपाक तुमी.